ल्हान गाडयो चोरपाचे प्रकार आयकिल्ले, घरफोडी, डकेती तशेंच देवळांनी चोरी ह्या सारकिले प्रकार गोंयांत आतां नवे न्ही, ते दिसपट्टे जावपाक लागल्यात. मात सावड्डे गुड्डेमळ हांगा फाटल्या 15 दिसांकय 2 ट्रक चोरयेक गेल्यात. एक ट्रक चोरून 15 दीस जावन गेले. पुलीस कागाळ केल्या मात आजून ट्रकाचो पत्तो लागना. दुसरो ट्रक शुक्रारा राती चोरयेक गेलो. येदो व्हडलो ट्रक चोरून चोर खंय गायब जाले हो एक प्रश्न उप्रासला. सावड्डे वाठारांत लोकां मदीं भिरांतीचें वातावरण आसा. हांवें नंबरां दवरली सकाळी मॉर्निंग नंबरां दवरली तेन्ना ड्रायव्हरा फोन केल्यार कितले 10 सुमार असो फोन केलो डिझला लागून. तो म्हणपालो डिझल नाका, ट्रीप मेळपाना म्हणपालो आनी नंबरां दवरून येयलो तो. म्हळ्यार 6 सुमार सांजचो येयलो. परत ट्रीप काय मेळना तेका म्हण तो नंबरां दवरून येयलो. आनी नेक्स्ट डे हॉलिडे, क्रिसमसा लागून सुटी आसली पूण तो गाडये कडेन गेलो ना. आनी 26 तारखे परत ट्रिपी म्हणून गेलो पळय. पयल्या मॉर्निंग म्हाका कॉल केलो गाडी ना म्हणून. गाडी ना म्हणून कॉल केलो. हांवें म्हणलें फकाणां करता काय म्हणलें. ना म्हणपालो ना, गाडी कोणें गाडीच ना म्हणपा. आपूण सोदली म्हणपा सगळ्या कडेन. हांवें कितें केलें, 3-4 कडेन सोदली, पंपार वचून बी हें केलें. मागीर येवन पुलीस स्टेशनाक हें सांगलें साहेबा अशें जालें म्हणून. साहेब तेंच्यांनी इन्क्वायरी करपाक चालू केली. अजून पर्यंत कांयच ना. फुटेज 3-4 कडेन फुटेज बी चेक केली. गाडी कांयच खंयच हें दाखयना. GA03-663. आनी एक आमगे 15 दीस पयलीं 24 तारखेक तेन्ना एक आनी एक शेजारी म्हागेलो तो वैष्णव शेजारी तेकोनूच गाडी ते गेली बी तशी ना जाली. आनी तेजे उपरांत आतां म्हाका गेली 15 दीस म्हळ्यार. ते नंबर GA01W6593. स्टुडंटा खातीर सगूण गावडे.